भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासोत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया। येसोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव, त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच सता आणि सदां सर्वता आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन, म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन। सरल्या बावार्थ्यां पासोत मागणे। ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या, आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आणि प्रितुमेच्या रचणाराक, आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, ओंकार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आणि ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचे भोगसाणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत आमेन। आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन।
उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. स्नानीक जुवांव प्राजिताचें स्नान दितलो. जेजू हें स्नान घेवन मनशाकुळाचे सोडवणे खातीर 40 दीस आनी रात अरण्यांत उपास करता. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देंवसार ताका नाडीत आसलो. आमा पातक्यांनी करया प्राजिताचे वाटेन सर्गाक वेचाक जेजू कथावीन देवाची शेळी आमच्या पातका पासत प्राजीत करता आनी देंवसाराच्या नाडींचेर जैत व्हरूंक आमकां शिकयता. आपूण पातकी मनशा संगी आसा म्हणलें दाखोवन दिवंक ताणें जॉर्दान न्हंयेंत स्नानीक जुवांतान स्नान घेतलें आनी आपलें मिसांव आरंभ केलें. ताच्या पवित्र स्नाना वेळी बापाचो ताळो आनी पारव्या रुपार पवित्र आत्म्याची हजरता तो देवाचो मोगाचो पूत म्हणलें परगडता आनी पातकी मनशांक जेजू तें नवें जिवीत आसा म्हूण जागयता. फांत्यापराच्या अनेक केत्रां बरी परजळचे भोव भाग्यवंत ओंकार मरये, तुजो पूत जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेताच पवित्र आत्मो ताचेर पारव्या रुपी देवलो आनी सर्गींच्या देवा बापान ताका आपलो मोगाचो पूत म्हूण परगटलें. मरये, आमी दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलोवंक जेजू थंय जिवो भावार्थ तिरभर वसो आनी खरो मोग आमकां जोडून दी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उंचांतले
आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स. आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर. जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगटता. 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंयसर दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. पूण उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें वरेता कापोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांट्टा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमांदूंक लागले. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेजू
आमची पातकां आमकां बक्षी कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गींचे रास परगडता आनी पातकी जेनी बदलूंक उलो दिता. तो नजरेतांत रावलो ना. भगार जाबुलन आनी नाफ्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर असल्या कफरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाइया प्रवाद्यान म्हणलें तें. काळोखान जियेल्ल्या लोकान देखलो एक व्हड उजवाड. मोरानाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जेनी बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी कोबार गाजयत आनी लोकां मदली सर उतारांची पिडाशिडा गूण करीत आख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरावळ पिडेनी कश्टातेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देंवसार लागिल्ल्यांक, मोरलोक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांन ताचे सरशीन हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. देवाच्या राजा विशयान जेजून रंगाळी ओपारी सांगल्यो आनी सर्गींचे राज तांचे मदें आसा म्हूण दाखोवंक कसर्यां केली. अशें सुंकागारांक आनी पातक्यांक तांचे जिणयेंत बरवसो दिलो. जेजूची शिकोवन आयकून ताचे सर्गींचे राज समजल्ल्या पैकी मोरी एकली, कित्याक तिणें तिच्या पुता जेजूचे उतार आयकल्लें आनी तें पाळ्ळें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो.
जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसेच सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाता. ताबोर पर्वताचेर जेजून रुपांतर जाल्लें घडीत ताच्या मिसावांची आमकां झळक दिता आनी खुर्सा मुखांत्र नवें जिवीत वाळटा म्हूण स्पश्ट करता. जेजू मागण्यार आसता रुपांतर जालो. ताच्या शिसांनी ताचो वैभव पळयलो आनी त्या परिगतेंत ते तांकांच विसरले. सर्गींचो वैभव उतरांनी आटापूंक जायना, तो बोगयेत मात्र. पूण तो वैभव जोडिजे तर कुर्सा मोरनाविणे असाध्य म्हणले ताचे शीस समजले. तर कुरीस जिवंतपणाक वाट आनी नव्या जिविताचें दार म्हणलें सत आमी स्विकार करया. कुर्साचें मरण सोसूंक जेजूक धैर्य गरज आसलें देखून जेजून बापा लागीं मागलें आनी बापान ताका कुर्साचें मरण सोसूंक धैर्य दिलें. मागण्या मुखांत्र आमच्या जिणयेचे कुरीस आमी वावोवयेत. मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत देवाची कृपेची जर वळटा आनी त्या जरेचे सक्तीतावन आमी देवाची खुशी करूंक शकता. देखून आमच्या कुटुंबाच्या कश्ट आकांता वेळी आमी मागण्या मुखांत देवाचो आदार मागया. अशें पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान आनी मागण्याच्या बळान आमची कुटुंबां देवाक मानवोवची मंदिरां जावन आमी रुपांतर करया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस.
जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र येवकरिस्त करता. येवकरिस्त म्हळ्यार अर्घ दिवचें. जेजू निमान्य जेवणार येवकरिस्त घडलो आनी आमी ताच्या उडासाक तो संभ्रमूक आदेश दिलो. कशें इस्रायल प्रजा तांच्या पास्का परबे वेळी तांकां इजिप्तांत मेळिल्ले सुटके पासत देवाक अर्घ दितली, तशें नव्या कराराच्या लोकांक जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं तांकां मेळिल्ले सुटके पासत देवाक अर्घ दिवची वाजबी. येवकरिस्त जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या संस्कारा मुखांतर तो ताकाच संपूर्ण आमकां दिता आनी आमी आमच्या यात्रेक पैना वेळी ताच्या कुडी रक्तान पोसून बसयल्ल्या गांवाची वाट दाखयता. अशें आमी भोगूंक आसच्या सर्गी राजाची आमकां रूस दिता. येवकरिस्तचो संस्कार आमचे थंय जेजूक मोग प्रगटता. ताणें आमचो मोग केलो देखून ताणें ताका कुर्सार मोडलो. आज उंड्या रुपार तो आमचे थंय येता आनी ताका सेवन पेल्या पासत आमी आमकां मोडूंक उलो दिता. देखून आमी येवकरिस्तांत वांटो घेतना जेजूचो मोग भोगूंक जाय आनी तो हेरां संगी वांटूंक निर्धार करूंक जाय. येवकरिस्त आमचें जिवीत रुपांतर करता आनी सेवे मुखांतर तें फळादी करूंक आमकां सागयता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक
खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एमकोंडाच्या उच्चांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव संचे खातीर सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भौशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फाव जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर.
सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. फांत्या फराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. बडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समेश सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैमाच्या खतावीण गरबी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकुळत आमची कर तुझे ससाय खाल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पण समेस विघ्नांतली आमका सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो समचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवी ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू 8 पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वाक्य 30 आनी 1 तावन 35. तेच घडये थोड्या फारिसेवांनी जेजू शिश्यान येवन म्हळें, हांगासर तूं भायर सर न्हू वच, कित्याक हेरोद तुका जीवशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें सलत रावूं जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरोंक जायना. ए जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रवाद्या तूं जीविशी मरताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करतात तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सरस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचें उतार हें. आयच्या वांजेलांत आमकां जिवेशी मारचे शब्द आयकूंक मेळटात. वांजेलांत जेजू म्हणटा, मनशा पुताक कुर्सार मारतले, पूण हांव तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जातलो. आपलो जीव काडूंक सोदतल्यांक पळोवन जेजू भियोंक ना. आमी क्रिस्तांवां देवाची सेवा करतांव आनी ताचो पाटलाव करतांव. तेन्ना सबार लोक आमकां खिणतलो आनी आमचे विरोध आरोप मांडटलो. तेन्ना आमी जेजूक सांडून पयस वेचे न्हय. बगार आमचो भावार्थ घट कर, जेजूची सेवा कर, ताका साक्ष जावन जियेजे. तेन्ना जेजूची खरी भाव भयणी आमी जातल्यांव. उतर प्रायस्तां खातीर मागणें. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबाच्या मलगड्यां खातीर आनी सर्व उतर प्रायस्तां खातीर मागतांव. उतर प्राय जावन आसा तुजे मोलादीक आशिर्वाद. आमचो भावार्थ तांचे तावन देंवोन आयला.
तांचेच रगत आमच्या शिरांनी वळून आसा. तांचे खातीर मागणें करचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. तांच्या उतर प्रायेर तांकां सर्व बोलबळायकी लाभय. आमचे तावन आनी सर्व तांच्या भुरग्यां बाळा तावन तांकां संतोष आनी तृप्ती मेळोवन दी. तांच्या कश्टांत पिडेंत आनी अस्कतकायेंत आमी तांकां सांडून घालिनाशें वा तांचो बेपारवो करिनाशें आमकां तुजी कृपा लाभय. तांकां सदांच गौरव दिवंक, मोग दाखोवंक आनी विधेय जावंक आमकां खालतें काळीज फावो कर. आमेन. कुटुंबाच्या मागण्या वेळी म्हणयेंत चल्लें बाळोक जेजूक एक विशेष मागणें. बाळोक जेजू, जिव्या देवाच्या पुता आनी आंकवार मायेच्या पुता, तुज्या पापकत्नांतलेल्या मनशापणा वरवीं आमी तुजे सारकी बिरमोतीन, दयाळायेन, ल्हानविकायेन, मोवाळायेन आनी सोंसणिकायेन भरलेली देवाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां तुजी बळादीक कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तूं सुतें बापाचें उतार. तूं मनीस जालोय आनी तुज्या उतराचे सक्तेन सगळी सृश्टी तूं सांबाळताय. सर पदवेदरा जेजू, आमची पातकां बक्षी, आमची पिडा शिडा निवार, आमची विघ्नां आडवरां पयस कर. देंवसाराच्या कुतंत्रतावन आमकां राख. तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां सांबाळून सर्गींच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुज्या महिमेवंत नांवा शिवाय आमकां बचावी दिवंक शकचें हेर खंयचेंय नांव ना. मोगाळा जेजू, तुजें नांव आमच्या काळजाचो संतोश जावं. तुज्या नांवाक सर्गी, संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागोवन दी आनी हर एक जीब तुका होगळाप दिवं दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुज्या अजापांच्या रुपण्या हुजेर कलतेपणी सरपडोन आमी मागतांव. तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परतून तुजी मोवाळ्याची दिश्ट आमचेर तूं घाल. आमचो अस्कत आनी उणो बावार्थ तूं सडय आनी घट कर. तुका खंयचीय संगत असाध्य न्ही. देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमी ह्या नोवेना वेळी मागचे उपकार तूं आमकां दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें म्हळाय मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुजो मोग आमकां दी. अशें सगळ्या काळजान, कर्णेन आनी उतरान आमी तुजो मोग करून सदांच तुका महिमा दिशें कर. ये सोम्या, तुज्या नांवाचें बे आनी मोग आमकां सदांच दी. कित्याक तुज्या मोगाच्या बुनयादीर आशिल्ल्यांक तूं सदांच सांबाळताय. तुका जावं पदवी, महिमा आनी आनंद ससनाच्या ससनाक. तुजे भाग्यवंत कुशे प्रमाणे मुजे तें तूं कर. कित्याक तुजे दैवीक जानवायेन आनी मोगान तुवें म्हाका केल्ले सर्व म्हज्या बऱ्याक पडटा म्हूण हांव जाणा. सर पदवेदरा आनी दयाळा जेजू बाळोका, तुजो हात आमचे तावन काडिनाका, पूण सदांच आमकां राख आनी सांबाळ. वर्त्या मोगान तुजें पालन केल्ल्या तुजे भाग्यवंत माये मोरये मारिफात आनी तुजी मोगाळ सेवा केल्ल्या सांजुजे बापा मारिफात हांव हो उपकार तुजे लागीं मागतां. तांच्या मोगा खातीर म्हजें मागणें आयक. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सांगाता मेळच्या सर्व भक्तिकांचेर बाळोक जेजूची धाराळ बेसावा आमी मागया. मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी आनी तशेंच सर्वेस्पोर देव सर्वाच्या कुटुंबान बेसावांनी भरून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. पापा दारले तुका सांडले वेंग मारली दुस्माना पूण एकल्याच पुताक दोनच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळा. पूण एकल्याच पुताक दोनच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळा. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.